वर्सां पयल्या आयतारा लोक असे आपल्या हक्काक लागून गोंयकार आपल्या हक्काक लागून हांगा वताक बसला. हे आमी 2017च्यान सांगत आसा की हो बीजेपीचो सरकार गोंयकारांक गोंयांतल्यान काबार करपाक सोदता, सिस्टमॅटीक काबार करपाक सोदता. आनी हे सिस्टमॅटीक जो प्लॅन आसा तो एक एक करून सध्या उगट जायत आसा आनी एक करून लोकांक दिसता. लोक पयलीं फकाणां समजताले कितें आमी कितें उलयता, कितें सांगता, हे मेगा प्रोजेक्टांचे कितें उलयता. भायल्यांचे लोक येता, प्रॉपर्टी घेता घेवन इंडियन ते हे सगळे गजाली आमकां सांगून जाले. पूण आमी ही क्रांती आमची सोडूंक ना. आनी आयज जर पळयत ह्या क्रांतीचो जी विचारांची क्रांती आसा ही प्रत्येक गोंयकारांच्या काळजान वचत आसा. आतां हो जो प्रोटेस्ट आता हंगर स्ट्रायक 8 दीस चल्ला, 8 दीस चालू आसा, हो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन घडोवन हाडूंक ना. हो सामान्य लोकांनी घडोवन हाडलो, चिमलाच्या भुरग्यांनी बायलांनी तेंच्यांनी घडोवन हाडलो. हो कित्याक घडोवन हाडलो? कित्याक तेंच्या मनान गोंय जाल्यार आपलो गांव वयतलो म्हणून. आनी खुबशे गांव अजून न्हिदून आसात. तेंकां दिसता कितें आपूण आमकां पॉलिटिकल पार्टी नाजाल्यार पॉलिटिकल लिडर्स आसा तेंच्या कडल्यान कितें डोनेशन्स मेळ्ळे म्हणल्यार आमचो गांव साल्वार जातलो, नाल्यार आपले फ्युचर साल्वार जातले म्हणून. ते तशें ना. आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. जर आमचो गांव ना, जर आमचो जागो ना जाल्यार आमी ना. डायरेक्ट रिलेशन आसा हे. कितले नोकरी दिले, 15,000ची 20,000ची नोकरी दिली म्हणून आयज गोंयकार आपल्याच गोंयान आपल्याच गांवान एक जागो घेवपाक शकना, एक प्लॉट घेवपाक शकना. हेचो विचार करपाक जाय. ही क्रांती फक्त आमी मिटिंगेक येवन आयज भाशणां करून घरा वचून परते आपल्या लायफान बिजी रावन चलपाची ना. प्रत्येकान एक कॉन्ट्रिब्युशन दिवपाक जाय. आयज आमी पळयता 7 दीस हांगा हे भुरगे बसताले. आयज ते भुरगे बेकार न्हू, ते भुरगे अनएम्प्लॉयड न्हू, त्या भुरग्यांकडे काम आसा, कोण धंदेक आसा. पूण तरी आसतना आपल्या गांवांक लागून आपलो काम धंदो सगळे सायडीक दवरून ते हांगा बसलेले. थोड्यांक दिसता आसतलें ते बेकार आसा म्हणून बसला. आमचो अजय, तेचे क्वॉलिफिकेशन कितें? कंपनी सेक्रेटरी सीएस. हे सीए बी नासता पळय ते लेवलचो कंपनी सेक्रेटरी. 1.5 लाख रुपया पगार आसलो. 1.5 लाख रुपया. आपले प्रॅक्टिस पासून नोंद करी जाल्यार म्हयन्याक 2 लाख रुपया जोडपाक शकता. म्हणल्यार कित्याक बेकार आसा? कोणाक लागून बेकार आसा? गोंयाक लागून, ह्या मातयेक लागून. हे अशेंच रेव्होल्युशनरी जावंक ना. हे रेव्होल्युशनरी आपल्या गांवांक लागून, आपल्या गोंयांक लागून आनी आपल्या लोकांक लागून जाला. तेचो व्हॅल्यू, तेचो रिस्पेक्ट आमी दवरपाक जाय, लोकांनी दवरपाक जाय. तर आमकां दिसता तो बेकार आसा म्हणून थंय बसता. आमचो गोविंद सर आसा, ह्या जाणटेपणान ताका कसली उमेद? कित्याक कळना? कित्याक ताका अचीव करपाचें? रेस्ट घेवपाक जाय तेणी. तो कित्याक वळटा? कित्याक फायट करता? कित्याक तळमळीन उलयता? कित्याक लागून? ह्या गांवांक लागून. हो विचार तुमी करपाक जाय. अशें कितलेशेच एक्टिविस्ट आसतले, थोडे पॉलिटिकल लिडर्स आसतले, आयज आपल्या गांवांक लागून, आपल्या गोंयांक लागून झगडटात. पण आयज कितें जाता? तेचेर एक क्वेश्चन मार्क येता, डावट येता. एका कोणें सोडला काय? यो हेचो बी टीम काय, तेची बी टीम काय? आयज जर बी टीम आसलेले जाल्यार हांगा ह्या वतान आनी थंय भुकेन तळमळचे नासले. हे लक्षात दवरपाक जाय. प्रत्येक फावट तो क्वेश्चन विचारा, हो कोणाची बी टीम, ती कोणाची बी टीम. हेच करून बीजेपीक आमी आयज माथ्यार बसयल्या. आनी जे बी टीम म्हणून इलेक्शना पयलीं बोबो मारता पळय तेच वयता आनी थंय बी टीम आनी ए टीम जाता तेंची इलेक्शन जाल्या उपरांत. हे लक्षात दवरपाक जाय. जो मेरेन पॉलिसी बदलाना, जो मेरेन सरकार बदलाना, तो मेरेन कांयच जावपाचें ना. अशेंच प्रोटेस्ट चलतले आनी आमी फायर ब्रिगेड कशें अशेंच उजो पालोवपाकूच वयतले. हे चलपाचें ना. लक्षात दवरा. पॉलिसी चेंज जावपाक जाय, सरकार चेंज जावपाक जाय. आयज जो प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हे दोगूय जाण गोंय काबार करपाक उठलेले आसा. हे गोंयचे निसंटन करपाक उठलेले आसा दोगूय जाण. हेंका कांयच पडलेलें ना. हेंका पडला धंदो. हे गोंयचो सरकार हो एक धंदो कसो चलयता, आपली फॅक्टरी कशी चलयता. आनी हेंच्यांनी आतां आमचे जे पंचायती आसा हे फॅक्टरी केल्ले आसा. आमलो जो सरपंच शिरोडकर कितें करता? धंदो करता, धंदो आपलो. आनी तेंचे गाडयो बंगले वाडयता. अरे आमचो सिंपल आमच्या आमदाराक पळया, आमचो आमदार गिरेश आसा बंगलो. हा वचा तेच्या घरा पळया, तेचें घर. आमकांय कळटा असलो पयसो करपाक, आमकांय कळटा सेटिंग करपाक. पण आमी कित्याक करूंक ना? ह्या देवाक भिवन, ह्या राखणदारांक भिवन आनी ह्या मातयेक भिवन, लोकांक भिवन.
चढ उलयना कितें आनी खूब जाण उलोवपाचे आसा पूण एकूच तुमकां सांगता ही भाशणां आयकून ताळयो मारून घरान वचून न्हिदो नाका प्लीज. हेच चलता एवरी टाइम आम्ही भाशणां करता, तुम्ही भाशणां आयकता, तुम्ही टाळयो मारता, एंटरटेनमेंट कशें जाता, घरा वयता आनी परते तेंच्या वांगडा गोंयान पट्टे घालून भोंवता. हे जावपाक जायना. जो मेरेन तो गोंयांतलो पट्टो तुम्ही काडिना, जो मेरेन गांवांतलो ग्रामस्थ म्हणून तुम्ही उबो रावना, तो मेरेन तुमचो गांव वाचपाचो. आनी उगड्यास जरा गांव ना जाल्यार तुम्ही ना कितले नोकऱ्यो दिवन, कितले टुर्नामेंट करू, कितले नारकासूर करणार, कितले तुमचे फुगडे करू, तुमचो गांव ना जाल्यार तुम्ही नासतले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुम्ही आयज एका तेंको दिलो ह्या प्रोटेस्टाक आनी ह्या प्रोटेस्टाक ह्या लोकां वांगडा आमच्या गांवांतले चिमणाकारां वांगडा उबे रावले. अशेंच उबे रावया, तांकां साथ दिवया. आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गर्ल्स पार्टीचो प्रेसिडेंट हांव वचन दिता की ह्या लोकां वांगडा, आमच्या गोंयकारां वांगडा सदांच आमी जशे आसले तशे फुडें आसतले. देव बरें करूं. उजो.